देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. दोतान ह्या गांवांत एलिशा प्रवादी जियेतालो. ताका कैदी करून हाडूंक सिरियाचो राजा आपल्या सैनिकांक पाठयता. राजाच्या सैनिकांक घोडे आनी रणगाड्यांनी दोतान दोंगोर भरलोलो. हें पळोवन गांवचो लोक भियेता. एक मनीस एलिशा प्रवाद्याशी वचोन ही खबर दिता. एलिशा देवाचो मनीस राजांच्या सैनिकांक केर करिना, हुस्क्या मेकळो जियेता. पूण भिरांतीन भरलेल्या सेवकांक म्हणटा, राजांच्या सैनिकां परस आमचे मनीस चड आसात. दोतान गांवच्या मनशांक ते दिसनात. एलिशा प्रवादी मागणें करता आनी सेवकांचे दोळे उगडटात. तांकां पळोवंक मेळटा एलिशा प्रवाद्याच्या भोंवतणी उज्यान भरलेले घोडे आनी घोडेस्वार आसलेत. तांची चाकां उज्यान भरलोलीं आसलीं. चित्रांचेर नातोर फोटवाचेर आमी आंच बोडव्यांक पळयता. मनशाच्या रुपाची कूड आनी तांकां दाखोवन पाटीक पाकाटे लायिल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. भागिवंत आगोस्तीन म्हणटा, आंच बोडवे हो तांचो वावर, तांचें नांव न्हय. देवदूतांचो वावर जावन आसा बरें करप. ह्याच खातीर कोणूय बरें करता तांकां आमी आंच बोडवो म्हणटा. बायबलांतल्या तोबिताच्या पुस्तकांत राफेल नांवाचो एका इश्टाची खबर आमकां वाचूंक मेळटा. हो तोबिताचो इश्ट मनशांनी केलेल्या मागण्यांक देवातान जबाब घेवन येता. वाट दाखयता, वळख दिता, बरी करता, पिकोवणी दिता. आंच बोडव्यांची वळख आमकां बायबलांत मेळटा. गाब्रिएल दुतान मोरयेक बरी खबर परगट केली. जेजूच्या जल्माक आंच बोडव्यांनी मोहिमा देवाक हें गायन केलें. जेजूच्या फोंडाशी उबो आसलेल्या आंच बोडव्यान पुनर्जिवनपण कळीत केलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता, जेजू म्हणटा, भुरग्यांची राखण करता ते दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबनासतना पळोवन आसात. आयच्या पयल्या वाचपान सुटकेच्या पुस्तकांत आमी आयकता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केल्या ते स्वातेर तुका व्हरूंक हांवूच म्हजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलों. आमच्या जिवितांत पवित्रायेच्या रस्त्यार चलोवन दुसऱ्यांक आदाराची जाल्यार आमी देवाचे दूत जावन जियेतले. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बाराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर खुशाल राव, बरवशान राव.